Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. इसायेस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. उजियाज राजाच्या मोरणाच्या वर्सा एका उंच शिंवासोनार बसलोलो हांवें सर्वेस्पराक पळयलो. ताच्या सांगाता आसलोल्यांनी पवित्र जागो भरलो. ताचे वयर आसले सेराफीम. हांकां जण एकल्याक 6 पाकोटे आसले. 2 तांचे मुखामोळ धांपूंक, 2 तांचे पांय धांपूंक आनी 2 उडून वचूंक. ते एकामेकाक व्हडल्यान अशें म्हणटाले, पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. बोब मार्तोल्याच्या आवाजान बुन्याद हाल्ली आनी देव मंदीर दुमरान भरलें. हांवें म्हणलें, कसल्या दोळदिर्या भेसार हांव आसां. कोटा म्हजें, कारण हांव एक मेळ्या ओंटाचो मनीस आनी मेळ्या ओंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां. आनी म्हज्या दोळ्यांनी दलबारांच्या सर्वेस्परा राजाक पळयला. तेन्ना एक सेराफीम वेदीवेलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो आपल्या हातांत घेवन म्हजेशी उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या ओंटाक लायलो आनी म्हणलें, आतां पळय, हो तुज्या ओंटाक लायला. तुजें पातोक काडून उडयलें, तुजें खोटेपण धुवन काडलें. आनी सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, कोणाक धाडटलो? आमचो संदेशकार कोण जायत? हांवें परतीपाळ केलो, हो पळय, हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पर नेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगळो संवसार तुवें हालोना तसो थीर केलाय. औरंबाक थावन तुजें शिंवासन घट उबें आसा. सासणांक थावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालोना बदलना. संवसार सोरोसोर सर्वेस्परा तुज्या घरांत फांगतली पवित्रताय. जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. उद्गार.
जेजू नांवा खातीर बेमान भोगशात जाल्यार तुमी खरेंच भागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आपल्या गुरू पोरोस शीस आनी आपल्या धोनया पोरोस चाकोर व्हरतो न्हय. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या धोनया सारको जाल्यार पुरो. घोराब्याच्या धोनयाक बिल्जेबूल म्हणलो जाल्यार ताच्या घोरच्यांक त्यावून आनीक कितें म्हणची नात. त्या पासत तांकां भियोव नाकात. आतां धांपलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्ल्या शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक कळीत जाल्ल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काळोखांत सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात. आनी कानांत फुटफुटलोलें तुमी आयकोलां तें पाठसार थावन पोरगोट करात. कुडीचो जीव काडटात तांकां भियोव नाकात. कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक यमकोणांत नाश करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियेयात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय. तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडोना. तितलेंच न्हय, तुमचे तोकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात. म्हणटोच तुमी भियोव नाकात. शेरकांच्या भिऱ्यां परोस तुमी ओदीक उरती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां हुजीर पोरगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय पोरगोडटलों. पूण मनशां हुजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों. सोम्याचें शुभवर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुजे तोकलेचे केंस पासून मेजलोले आसात. मातेव 22:10-30. नियाळाक आधार. सांत बेनेदिक्ट इतालिया गांवांत जल्मलो आनी रोमांत वचोन ताणें शिकोवप फुडें व्हरूंक येवजिलें. थंयचे सोर भोंवतणीचें वायट चालीचें जिवीत पळोवन ताचें मन सारकें घुस्पवलें. कारण ताका देवांत रिगून रावून ताच्या आज्ञा प्रमाणें जिवीत जियोवपाची आस आसली. आनी तेच दिशेन वचोंक ताणें सगळें सांडून दिलें. आनी एका पयस गांवांत वचून गोळींत केव रावून उपास करून मागड्यान जिवीत सारलें. जायते जाणार ताचे सोरशीं गिन्यान आनी जाणवाय घेवंक लागले. मागणें कोर, काम कोर, ह्या मुद्द्यांचेर आदारून तो जाणारांक शिकयतालो. तशेंच कोण पोरी दिसा दिसपट्टी आमचो वावर आमी मोगान केल्यार देवा थंय आमचे संबंद आमी घोट करता.
हाची देख दुसऱ्यांक दितालो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां कसलेय परिस्थितींत आमी भियोंक फावो ना, पूण आमचे पुराय विस्वास ताचेर दवरूंक फावो हें सांगता. आमचे तोकलेंचे केंस लेगून मेजलोले आसात हें कळोवन कितलो मोग तो आमचो करता हें आमकां ठावें जाता. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.